Top 10 brought to you by International Institute of Hotel Management Nuvei Goa. Admissions open. मान्सून केरळात 8 दीस आधीच पावलो. 2-3 दिसात गोंयांत पावपाचो अदमास. 4 दीस झोडपून काडल्या उपरांत मातसो विसव. 17 इंच पार. सद्याक ऑरेंज अलर्ट. दरेक राज्यात ग्लोबली फामाद असो एक तरी टुरिझम स्पॉट करचो. नीती आयोगाच्या बसकेत प्रधानमंत्र्याचो मुख्यमंत्र्यांक सल्लो. राज्य केंद्राच्या सहयोगाचेर प्रधानमंत्र्याचो फोकस. लोकांक पिडपी ब्लॅकमेल करपी 6 ऑफिसरांक करता सस्पेंड. दोग हेल्थ ऑफिसर, 4 सॅनिटरी इन्स्पेक्टर. करप्शन केसीत एफडीए इन्स्पेक्टर सस्पेंड. मंत्री विश्वजिताची एक्शन. समग्र शिक्षा अभियानाच्या गोयच्या बँक अकाउंटात 5 कोटीचे फ्रॉड. 1 कोटी 8 लाखाचे फ्रॉड एक्सपोज. पैसे वताले पर्सनल खात्यात. अकाउंट होल्डर बंगाल्याक धरलो. ₹12,000 कोटी मायज मोडून गोय बंगळुरू रिंग रोडाचो प्लान. 4 ते 5 महिन्यात मुंबई गोवा हायवे पुराय. भौमाचे टेंडर फायनल. मंत्री गडकरीची घोषणा. आर्किटेक्चर कॉलेजीत रॅगिंग कागाळ करूनय एक्शन जायना. प्रकरण एक्सपोज करतल्या भुरग्यांक पिट्टात. विसल ब्लोअर मागता निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्या वरवीं चौकशी. विमाना उड्डाण करताना विमानांतल्यान व्हिडिओ फोटो काडूक बंदी. अस्तंत दर्यादेगे लागसारच्या 20 विमानतळांक दिशा निर्देश. दाबोळेचोय आस्पाव. गुजरातातल्या बनासकांठा जिल्ह्यात एलओसी लागसार पाकिस्तानी घुसखोराक बीएसएफान फारपेटात मारलो. एम्प्लॉई प्रोव्हिडंट फंडाचेर 8.25% व्याजदर. केंद्र सरकारान केले फिक्स. ईपीएफओचे 237वे बसकेत निर्णय. शुभम गिल भारताचो नवो टेस्ट क्रिकेट कॅप्टन. रिषभ पंत वायस कॅप्टन. इंग्लंड टुरा खातीर 18 जाणांच्या टीम इंडियाची घोषणा.